येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत पंचायत वेंचणुकेचे वेद. आयज गोंयभरच्यान 1270 उमेदवारी अर्ज. 25 जुलय नामांकनां दाखल करपाची निमणी तारीख. 10 ऑगस्टाक वेंचणूक. कथीत बेकायदेशीर अबकारी परवानो घेवन आसगांवांत इराणी कुटुंब चलयता रेस्टॉरंट. काँग्रेस आनी टीएमसीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीचेर काडलो फोग. स्मृतीन आरोप न्हयकारून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचेर कायदेशीर कारवाय करपाची दिली शिटकावणी. गोंयची स्विमर संजना प्रभुगांवकाराच्या वाट्याक 5 राष्ट्रीय पदकां. 48वे ज्युनियर राष्ट्रीय एक्वॅटिक चॅम्पियनशीप 2022 सर्तींत संजनान मेळयली 4 रुपया पदकां आनी 1 कांस्य पदक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 10 ऑगस्टाक 186 पंचायतींची वेंचणूक जातली आनी 12 तारखेक निकाल मेळटलो. शेनवारा गोंयभरा सावन 1270 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. नामांकनां दाखल करपाची निमणी तारीख 25 जुलय. 18 तारखेच्यान उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या. शेनवारा पणजे मामलेदार कार्यालयात चड प्रमाणात गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उमेदवारी अर्ज आयले. साश्टीत उमेदवारांचो बरोच प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. जाल्यार कळंगुटे वॉर्ड 3त भाजपान तेंको दिल्ली उमेदवार सुनीता मयेकारान प्रचाराचो नाल फोडलो. पळयात. वॉर्ड नंबर 3 जेका हांव रिप्रेझेंट करतालो, हे फावटी तो लेडीज जाल्ल्या कारणान हांवें म्हाज्या आईक आनी आमच्या वाड्याच्या लोकांनी तिका फुडें काडलेलें आसा. म्हाका पूर्णपणेन खात्री आसा की वॉर्ड नंबर 3 चे लोक आमकां सांगचे ना, कित्याक गेल्या 5 वर्सां लोकांनी म्हजें कार्य पळयलां. कोवीड जावं नाजाल्यार आनी कसलीय कितें जावं, अतिवृश्टी जावं, सायक्लोन जावं, त्या टायमार ज्या टायमार लोकांक आमची गरज आहा त्या टायमार आमी लोकांक पावल्या. आनी म्हाका खात्री आसा की हे फावटी वॉर्ड नंबर 3 चे लोक आमकां ती पावती दितले. वॉर्ड नंबर 3 हांव म्हणला रेप्रोवाडो. लास्ट टायम म्हजो वॉर्ड रिजर्वेशन जाल्लो आनी हांव वॉर्ड नंबर 2 गेलो. थिंगा म्हाका लोकांनी म्हजें फेथ आहलो म्हूण आनी बावट आहलो म्हूण म्हाका खूब मतांनी निवडून हाडलो. बोल्ला तेच वॉर्डां बोल्ला. माय वॉर्ड इज अ जनरल वॉर्ड म्हळ्यार हांवें तेच वॉर्डां बोल्ला कित्याक म्हाका लोक म्हणपाक लागले तूं हिंगा जाय आमकां. सो यू कंटेस्ट इन द सेम वॉर्ड. And I've filled my form. This is my 5th time. माझ्या गावच्या लोकांनी म्हाका डिमांड केला की आपण इलेक्शनाक उबे रावचे म्हणून आनी त्यांच्या सपोर्टाचेर हांव मुखार सरला. सो म्हाका म्हज्या गावच्या लोकांचेर खूब विश्वास आसा की म्हाका निवडून हाडटलेच म्हणून. आनी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो हांव प्रयत्न करचे म्हाजे तरेच्यान जाता तितले प्रयत्न करचे की लोकां कडेन ते पावोवपा खातीर आनी तेंची कामां जाता तितली करपा खातीर. कित्याक मातशें आमचें डेव्हलपींग कांय ना. म्हणजे पंचायतीन मेंबरांनी कित्याक पंचायतांच्यान कांय डेव्हलप कांयच ना. कचरो घेवन गेला खूब इशू आहा, गटरान घेवन इशू आहा, मागीर आमच्या लोकांक कामाचे इशू आहा, खूब इशू खूब आसा. म्हणून आमी आतां हेंगे फुडें सरला कित्याक आमी मातशें आमचें गांव सुदरया म्हणून. डेव्हलपमेंट आसा पूण कमी आसा. सो म्हाका दिसता आनी फुडें लोकांक सपोर्ट करपा लागून तांकां कितें स्किमी कितें येयत जाल्यार तांकां तेंचे कडेन पावोवपाचें. सो पिपल लोकांक सगळ्यांक सर्व करपा लागून कितें बेटर फॅसिलिटी प्रोवायड करपाची. ताका लागून हांव इलेक्शनाक बसपाक सोदता. आय एम माया शिरगावे, वॉर्ड नंबर 6. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा हो ह्या लेडिसाक जावपाचें आनी अशेंच ते हांव नवीन जाला तेज्या बद्दल हांव फुडें जे कितें येतले आमचे हितून कोणाक हेल्प करचें कितें करचें त्या फुडें करतले. माझे नाव नेहा ज्वारे. हांव चिमला पंचायती इलेक्शन बसला वॉर्ड नंबर 11 आणि फर्स्ट टाइम इलेक्शन बसला यूथ म्हणून रिप्रेझेंट करू शकता गावातल्या लोकांक. आणि अजूनपर्यंत असं काय चेंज जाऊन राहिलं चिमला, सो ते मातशें चेंज करपाक ट्राय करू शकता. आय एम लिपा बेर्नांडीस फ्रॉम आगसायम. ओके. तुमचे वॉर्ड वॉर्ड 6. तुम्ही फर्स्ट टाइम बसला? हय फर्स्ट टाइम. कितें दिसलें तुमकां, कित्याक लागून बसले तुमी? आतां मातशें न्यू कितेंय करूं जाय कशें. लोकांक खूब दूख दिसलें की हांव बसना, बसोंक मेळना म्हणून लोकांक खूब दूख दिसलें की कितें तरी सांगलें की तूं कॅन्डिडेट काड. कोणीय काडना, जो घरचो काडना, जो फ्रेंड काडना, कोणीय आसूं न्ही, पूण तुजो कॅन्डिडेट काड, तूं बसय आनी आमी तुमच्या वांगडा आसा. लोकांचो जो सपोर्ट मेळ्ळो आनी लोकांच्या सपोर्टाचेर हांवें सांगलें हो कॅन्डिडेट 7 नंबरार म्हजी भयण लिना बॉबी नायक आनी 7ची लिना बॉबी नायक आनी 6 हो गांवकार मळ्या पठार. तो म्हजो फ्रेंड जे फाटल्या कोविडा टायमार रमेश तो शिरगांवी तेजो मायाचो हजबंड खूब कामां केली तेणें आनी भरपूर एक्टीव आसा. माया बी एक्टीव आसा. ते हांवें मायाक
पांचवो नंबराचेर हांवें दवरला. सो दोनूय कॅन्डिडेट आमचे 100% निवडून येतले आनी लोकांचेर पूर्ण म्हाका विश्वास आसा. अगसाई सुलाबाद, सेंट लॉरेन्स वॉर्ड नंबर 9. तुम्ही पहिले पाटी बसले का? होय, फर्स्ट टाइम. कित्याक लागून बसले तुम्ही? किती दिसता तुमकां? आतां यूथ चड मुखार सरले न्हू, सो ताका लागून म्हाका उमेद येयली आरजी विरेशाक पळोवन, तोय यूथ आनी आतां सगळीं भायर सरता तो बरो उलयता, ताका लागून आमकांय उमेद येयली बसपाची. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी साश्टीच्यान रमेश नायक रावत. पयलींच गोंयच्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां कमी आशिल्लीं म्हूण आतां वचत थंय रस्ते नेमपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. म्हापसा हॉटेल ग्रीन पार्क लागसारचो रस्तो नेमपाची आनी तो व्हांवून वचपाची घडणूक आयज घडली. रस्त्याक पळयल्यार रस्तो नेमला काय भूकंप जाला हें समजप कठीण जाता. म्हापसागिरी महामार्गाचेर रस्त्या पोंदा घातिल्ले उदकाचे पायप फुटले आनी नेमिल्ल्या रस्त्यांतल्यान भायर सरोन 1000 लिटरांनी उदक फुकट व्हांवन गेले. हे पायप फुटिल्ल्यान हो रस्तो नेमलो. हाजे वयल्यान अधिकाऱ्यांचो बाबत कामाचो दर्जो आनी बेजबाबदारपणां उक्ताडार आयली. ह्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्याचेर बेगोबेग कारवाय करची अशें थळाव्या लोकांनी मागलां. आयकात. आयज आमी हांगासर आसा गिरी हायवेचेर आमच्या. तर हांगासर येदो व्हडलो खड्डो पडला. भितर हितून सारकें क्लियर कळटा की रस्त्याक क्वॉलिटी मटेरियल कांयच ना. हे कोणूय सांगूंक शकता तुका. आनी भितर कोणाचो जीव वचूंक शकता भितर. म्हणजे हेजे वयल्यान घेणी चिंतपाच्या लोकांनी की बाबा हे कळे रस्ते करता पळय ते मातशे रस्त्याक मातशी क्वॉलिटी लोकांचे तेंच्यांनी चिंतपाचे आनी बरे रस्ते करचे हे गव्हर्मेंटाक हांव मातशें मागता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कथातीक बेकायदेशीर अबकारी परवानो घेवन आसगांवांत चलपी रेस्टॉरंटा वयल्यान काँग्रेस आनी टीएमसीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीचेर फोग काडला. ह्या कथातीत बेकायदेशीर परवानो घेवपाक इराणी कुटुंबाचो आस्पाव आसा असो आरोप तांच्यांनी केला. पूण आपले खंयचेच रेस्टॉरंट ना अशें सांगून स्मृतीन आरोप न्हयकारले आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचेर कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिली. पळयात. मुंबयच्या एका मनशान आपूण आसगांवां रावता अशें सांगून अबकारी परवान्या खातीर अर्ज केल्लो असो आरोप गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. ज्या व्यक्तीच्या नांवार बार परवानो आशिल्लो तो मेलो, तरी पूण ह्या मेल्ल्या मनशाच्या नांवार बार परवान्याचें नूतनीकरण केल्ल्याचोय आरोप पाटकरान केला. शोकॉज नोटीस जारी केल्ल्या अबकारी अधिकाऱ्याचेर आतां दबाव हाडटात असोय आरोप काँग्रेसीन केला. गोंयान एक्सायज कायद्या प्रमाणे जर तर रेस्टॉरंटान जर तर लिकर लायसन घेतलो विकपाक रिटेल जाल्यार रेस्टॉरंट म्हणजे पयलीं आसपाक जाय. ती एका मनशाचे आधार कार्ड तयार करता. एक मनीस, एक फेक मनीस तयार जाता 30 डिसेंबर 2020. 31 डिसेंबर 2020 म्हणजे नेक्स्ट डे 30 तारखेक आधार कार्ड जाता. नेक्स्ट डे तो मनीस गोंया येता आनी स्टॅम्प पेपर घेता आपल्या नांवार. एफिडेविट फायल करता कितें म्हणून की आपूण रेजिडेंट ऑफ हाऊस नंबर 452 भोवतो वाडो आसगांव. एफिडेविट करता आनी लायसनाक एप्लाय करता. एक्सायज लायसनाक. एक्सायज लायसनाक तो एप्लाय करता सेईंग आपले घर आहा म्हणून. रेस्टॉरंटा म्हणून न्ही, आपले घर आसा म्हणून. आणि मजा अशी की हे जे एफिडेविट आहा ते नोटरायज ना, प्लेन एफिडेविट. 22 जानेवारी 2021 पुलीस रिपोर्ट येता आणि पुलीस रिपोर्टान क्लियर मेन्शन आसा की वो मनीस गोंयान रावना आणि वो मनीस ज्या आधार कार्डाचो एड्रेस आसा बॉम्बे विले पार्ले ईस्ट, तो म्हणटा पुलीस रिपोर्ट की वो मनीस विले पार्ले ईस्टान रावता. एक्साइज डिपार्टमेंट स्टील निग्लेक्ट्स दिस पुलीस रिपोर्ट आणि ताका एक्साइज लायसन्स दिता. 2 सेपरेट दिता एक्साइज लायसन्स. एक फॉर इंटरनॅशनल लिकर आणि एक फॉर इंडियन मेड लिकर. दुर्दैवान की जाता बाबडो तो मनीस जो आसा पळय तो 15 मे 2021 बाबड्याचे ही
is no more in this. I mean, he dies on 17th May 2021 वो मनीस बाबडो मरता. ही ताची डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ईस्ट वॉर्ड. 22 जून 2022 ताचे भूत गोंयान येता. पळय हे भूत आणि ताचे भूत येता आणि साइन करता ताच्या बिहाफार एक्साइज डिपार्टमेंटाक रिन्यूअल लायसन मागता. केदी व्हडली फ्रॉड ती पळया. सरकारान हाचेर क्लियर येवचें पडटलें. तशेंच टीएमसीन रेस्टॉरंट आणि केंद्रीय मंत्र्याचेर हल्लो केला. स्मृती इराणीच्या एका नात्यातल्या मनशाक फटिंगपणान ही मालमत्ता हस्तांतरीत केल्ली आसूं येता आणि मूळ मालक पयलींच मेल्लो आसूं येता असो दुबाव टीएमसीचो प्रवक्तो त्राजनो डिमेलोन उक्तायला. सरकारी यंत्रणेक आडमेळी हाडपा खातीर बाउन्सर लेगीत घातला असो आरोप त्राजनान केलो. License as produced by the complainant now has been issued to a person who was already dead 6 months ago. If you try to see, even in the land grab case, there are reports which say that people who are dead, their properties were sold. Now, how did this owner, present owner, who is linked, a kin of a union, prominent union minister, it is there published, it's not my charge, Smriti Irani, how has this property come to them? Are these documents proper, or is it the same scenario where a dead man's property is sold? TMC demands that a thorough probe should be done in this. A show cause notice was issued and had to put bouncers in their property. They were to be harassed by this police here as to why are you here, especially in a situation which is under litigation where the government wants to keep a watch. लोकसभा वेंचणुकेत राहुल गांधीक हारयल्ल्यान आपल्या चलयेक निशाणो करता असो आरोप करून स्मृती इराणीन हे आरोप न्हयकारले. अबकारी परवान्यांत वा आरटीआयच्या जापेत आपल्या चलयेचो उल्लेख ना अशें सांगून इराणीन कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिली. एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया. उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा. जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी. हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे. ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian treasury. हो परवानो फटिंगपणान दिला अशें सांगून एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिश रॉड्रिगीसान एक्सायज खात्याकडेन कागाळ दाखल केल्ली. एक्सायज कमिशनर नारायण गाडान आस्थापनाक कारण दाखोवपाची नोटीस जारी करून परवानो धारकाच्या वतीन परवान्याचेर हेर कोणे तरी स्वाक्षरी केल्या आनी 6 म्हयन्या भितर परवानो हस्तांतरीत करपाची विनंती केल्ली अशें नोटिसांत नमूद केला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. 40 वर्सां जालीं वास्कोचे बोटींचे धनी आजुनूय MPN तांकां दिल्ल्या कायमस्वरुपी जेटीचे उत्तर प्रत्यक्षात येवपाची वाट पळयतात. MPN नुस्तेमारी करपी बोटींच्या मालकांक उच्च दर्जाच्यो साधन सुविधा आनी डॉक्स दिवपाचें उतर दिलां. जाल्यार MPA फकत खोटी आश्वासनां दिता. आमी आजुनूय दुरुस्तीची वाट पळयतात असो आरोप बोट मालक संघटनेन केला. पळयात. MPA संवसारीक दर्जाची जेटी तयार करपाचे उतर दिवन वास्कोच्या नुस्तेमाराकडेन खेळटा असो आरोप बोटीच्या मालकांच्या संघटनेन आयज केला. जाल्यार MPTक अजून CRZ नोड मेळूंक नाशिल्ल्यान कसलीच बुनियाद लेगीत सुरू जावंक ना. तशेंच MPTचे अधिकारी नुस्तेकारांक मेळपाक लेगीत आडखळटात अशें सांगून MPT नुस्तेकारांचो फायदो चिंतना. जाल्यार तांचो आपलो स्वताचो स्वार्थ आसा असो आरोप बोटीच्या मालक संघटनेच्या अध्यक्षान केला. आयकात.
किती आहा जाणा हे फायनली सगळे म्हणटा दिता पण केन्ना दिता कित्याक डिले जाता वास्कोची परिस्थिती इतली बॅड आहा आयज टायम जी आमी हे जेटीचेर आमी आहा न्हू ते जेटीचेर इट इज नॉट अ परमनंट जेटी दिस इज अ टेम्पररी जेटी वी गॉट आणि ही टेम्पररी जेटी फॉर वेन दे हॅव गिवन अस 40 years बिफोर ही 40 वर्सां जाली तेजे पयलीं आमकां हे फिशींग जेटी दिल्ली आनी ती जाली टेम्पररी आमी आमच्या मिनिस्टराक आपयलो मिनिस्टराक आमची परिस्थिती दाखयली आमी हेवूय सांगले जे फायनली हिंगा आमी आयज आमचो धंदो करता आमचे भाव भयणां हिंगा भोंवता आयज आमचे वर्कर हांगा भोंवता फाल्यां जोरी तर ही तर मोडोन पडली आनी कितेंय जाली जाल्यार कोण जबाबदारी हेवूय प्रश्न आहा आयज MPT आयज चेअरमॅन MPTचे चेअरमॅनाक आमी जायते फावटी कॉन्टेक्ट केलो बट ही इज नॉट रेडी टू गिव द अपॉइंटमेंट ऑल्सो because he must be not having any plan with him. Oh, he doesn't want to build the fishing jetty. If he wanted to build the fishing jetty and he wanted to help the fisherman, then why he is not doing it? Every time they are giving a promises. I am hearing these promises for a long time here. So many years now, because they don't have a plan for the fishing boat owners association to give a proper jetty. I am telling you, I am making a commitment. I mean this allegation. They don't want to give a fishing jetty. They have some other plan. What there is some other plan? Even the rehabilitation corporation have even acquired some land also. These people, they don't want to do anything there also. You just tell me, who is helping the fishermen here? Who is helping the boat owners association? Nobody. फिलिपान आदल्या दिसा MPA अध्यक्षाच्या या दाव्याचेर दिल्ली प्रतिक्रिया ऐकात. The Vasco infrastructure I was talking about, around 534 crores. Vasco infrastructure project, we are conceptualizing fishing jetties. We are conceptualizing Ro-Ro jetties. We are conceptualizing jetties for Navy and Coast Guard. These are now pending for CRZ clearance. Once CRZ clearance comes, see, fishing harbor is definitely for the local people. And when port authority like Goa Port makes a fishing harbor, it will be ultra fishing harbor. In the sense, it will be most modern fishing harbor where you will have cold storage, you will have auction halls, you will have conveyors. All these facilities will be there. Even ship repair, that the trawlers, fishermen, they use trawlers, machine trawlers, normal trawlers. For repairing them also, we are going to keep facilities over there. GOA365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत कोयराचो प्रश्न केन्ना तडीक लागतलो काय असो प्रश्न सदांच प्रत्येकाच्या मनात उप्रासता. कोयर पर्यावरणाक आनी लोकांच्या जिवाक लेगीत धोको निर्माण करता. कोलवा पंचायतीन कोयरा खातीर तात्पुरती शेड उबारिल्ली, पूण ती लोक रावता थंय उबारिल्ल्यान लोकांक घाण वास सोंसचो पडटा. सरकारान कोयराचो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो थळाव्यांनी मागला. आयकात. आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ती कोलवा पंचायत आनी कोलवा पंचायतीन कोलवा हांगा एक गार्बेजी खातीर शेड घातले कडेन आसा आनी गार्बेज म्हणल्यार गार्बेजीचो प्रॉब्लेम हो गोंयभर न्हू हो देशभर आसा. खंय तरी गार्बेज जी आसा ही खंय तरी सारकी ट्रीट जावपा जाय आनीक हेज्याच खातीर कोलवा पंचायतीन जी शेड घातली ती ओपन स्पेसीचेर घातल्या आनी रेजिडेंट एरिया आसा ती लोक म्हणटात की ही गार्बेज वास येता त्रास जाता. खरें ही गार्बेज लोकूच करतात, आमीच करता गार्बेज, पण खंय तरी तेजेर लोकांनी मेळोन सोल्युशन काडपा जाय. सगळे पंचायतीचेर घातला म्हण जाणा पंचायत खंय घालतली. प्रत्येक जण आपल्या हितून घालपाक त्रास करता. आपल्याली गार्बेज दुसऱ्या हितून व्हेल्या जाता पूण आपल्या हितून घालचे न्हू अशें सद्या चलता. पूण खंय तरी लोकांनी जो आसा हांगा कितें तरी सोल्युशन लोकांनी एकट्यान जावन काडपाची गरज आसा. ना जाल्यार गार्बेजीचो जो प्रश्न आसा वो खूब निर्माण जातलो आनी वो सॉल्व म्हणून तो जावपा ना. आज जी गार्बेज घातल्या
लोक नाकाय म्हणनात ओपन प्लेस आस करी ओपन स्पेसीचेर, पूण ते म्हणटा की गार्बेज रोखडी ती व्हरची म्हणून तिका वास येता, थंय कांय डिसीजीस जावचे न्हू, कितें जावचें न्हू म्हणून लोक मागतात. पूण ह्या गार्बेजीचेर पळयत जाल्यार खंय तरी सरकारान गंभीरान विचार करपाक जाय. कित्याक जितले लोक जे वाडटा तितली गार्बेजी वाडटा, व्हडली बिल्डिंग येवपाक लागले, व्हडली कन्स्ट्रक्शन येवपाक लागले, म्हणटकीर हांगा खंय तरी गार्बेजीचो प्रश्न निर्माण जातलोच. आज हेजे खंय तरी सोल्युशन काडून सरकारान एक लोकांक रिलीफ दिते आनी पंचायतीन त्या कामाक सपोर्ट करपाक जाय. पंचायती बरोबर सगळ्या लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. हो प्रश्न आसा, हो मोठो प्रश्न आसा. टेंडर बी ऑलरेडी प्रोसेस केलो आहा तेमी, आनी टेंडर अजून हें जालें ना, कोणें घेतलं ना ती डॉक्युमेंट्स रेडी करून दवरले. इवन दो ती ओपन स्पेस जावन आमगे होकोत एक मागणें की ओपन स्पेस ओपन सोडची, आमकां हें जाय बट पुट इट ऑन अ पंचायत प्लेस ऑर समवे. आनी रेजिडेन्शियल एरिया जाता हिंग हें जायना तें सुटेबल, की त्या सायडीन घर येता. न्यूमनान सांगले प्रमाणे ही ओपन स्पेस आणि पंचायतीन हिंगा शेड घातल्या टेम्पररी म्हणून घाल्या. पण आमचो हेंच की मुद्दो की ही ओपन स्पेस आणि इट इज टू बी लेफ्ट एज ओपन, बिकॉज डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता एका जाग्याची तेन्ना थोडो रिक्रिएशनल स्पेस म्हणून अलॉट केल्लो आसता आनी तो तसो दवरचो, ही आमची मागणी आसा सद्या हिंगा. आनी शेड घातल्या ते हिंगा आतां ते घातल्या ते पयर आयले आनी घातिल्ले शेड काडपाक गेल्या ते, पण प्रॉब्लेम म्हणल्यार गार्बेज अजून क्लियर केल्ली ना. विथआउट क्लियरिंग द garbage, they wanted to take away the shed. So they we are working with the local authorities. We are working and to make sure that there is a proper solution for this. पण मातशे अथॉरिटीन हितून लक्ष घालचें आनी मातशें प्रॉपरली सोल्युशन काडपाक जाय, ही आमची अशी मागणी आसा. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायकराव. सध्या ओरिसांतल्या बिजू पटनायक स्विमींग पूल कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर हांगा चालू आशिल्ल्या 48वे ज्युनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चॅम्पियनशीप 2022 सर्तींत गोंयची स्विमर संजना प्रभुगांवकारान 5 राष्ट्रीय पदकां मेळयलीं. संजनान 4 रुप्या पदकां आनी 1 कांस्य पदक मेळयलें. पळयात. या स्पर्धेच्या पहिल्या दिसा संजनान 200 मीटर फ्री स्टायलात पहिले रुप्या पदक मेळयले. 100 मीटर बॅकस्ट्रोकात तिणें दुसरे रुप्या पदक जिखले. उपरांत तिणें तिसऱ्या दिसा 50 मीटरात तिसरे रुपयाचे पदक घेवपाक फुडें मजल मारली. चौथ्या दिसा तिका 200 मीटर बॅकस्ट्रोकात चौथे रुप्या पदक मेळ्ळें आनी ताचे उपरांत 5व्या दिसा 100 मीटर फ्री स्टायलात कांस्य पदक मेळ्ळें. संजना सध्या दुबय पुराय वेळ स्पर्धात्मक उच्च कार्यक्षमता आशिल्ली स्विमिंगाचे प्रशिक्षण घेता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. IMDच्या अदमासा प्रमाण फाल्यां राज्यात मोठो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी नेटाच्या वाऱ्या सयत बारीक पावस पडूं येता. आयज राज्यात हवामान सुकें आसलें तरी मदीं मदीं बारीक पावस पडटालो. जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आयज राज्यात वातावरण सुकें असले तरी कांय वाठारांनी बारीकसो पावस पडलो. सगळ्या 13 वाठारांनी जरी पावस पडला असलो तरी खंयच 2 सेंटीमीटराच्या वयर पावसाची नोंद जावंक ना. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. पूण 24 तारखे मेरेन व्हडल्या ल्हारांची शक्यता आशिल्ल्यान लोकांक दर्यादेग वाठारांनी वचचें न्हय अशें शिटकायला. फाल्यां राज्यात व्हडलो पावस. आयज राज्यात हलको पावस. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 23-24 वयर व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.